बरे भाशेन सगळे मेंबरांक घेवन व्हडलें कितें आहा ती पंचायत बरे भाशेन आमी चलयतले. अशें कितें कारण येयलें जे तुमची अविश्वासाचेर अविश्वास प्रत्येक मेंबरान आमचे बाकीचे मेंबरां आमीच गायड केले. म्हणजे मेंबर कितें आसा ती मेंबर आमचे काय पंचायतीन येयना. तर तांकां सांगप हें जालें हें केलें तें केलें. पूण आमी कितें बसल्या पळय तेणी जें एफडी जनतेची सेवा करपाक बसल्या. आमी हिच्याच मनशाक टार्गेट करूंक शकना. मग तेजें काम करया हेजें काम करया नाका. आमकां लोकांनी निवडून हाडल्या, म्हाका म्हाज्या वॉर्डांतले हेंकाय सगळ्यांक तेंच्या वॉर्डांनी निवडून हाडल्या. पंचायतीन आमी एकवटान सगळीं चलोवपाक जाय. आमी दुसऱ्यांचेर वोटरांचेर नाराजगी करून कांय फायदो ना. बारीक बारीक लोक एनओसी घेतात, खंयचे तरी हावज रिपेरींग येतात, तांकां आमी कितें जाता तो आमच्या हितून हेल्प करपाक जाय. आमी हें ना तें ना म्हणून तांकां धांवडप हें बरोबर न्हू. आमी जर जनतेची सेवा केली जाल्यार लोक आमकां फुडें आपल्या दारांत घेतलो आनी हेच आमकां फुडें निवडून हाडटलो. आमी मेंबराचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंच नांव येता जाल्यार बदनाम करया आनी हांकां सकयल उडोवया. पूण आमकां कितें तरी ह्या मेंबराचो सगळ्याचो साथ आहा. आज परत आमचें जें पळय मूव केल्लें न्हू कॉन्फिडन्स तें तेजें सिद्ध जाल्लें ना आनी आमचो विजय हो जाल्लो आसा. आनी आमकां खंय तरी आमच्या MLA सरान हेल्प केलो. तुमी युनायटेड रावा, एकवटान रावा. तेजें सांगले प्रमाणे आमच्या MLA सांगले प्रमाणे आमी एकवटान आयज सगळे जाण मागतो आनी 10 जाण आमी मेंबर एके कडेन आहा. सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे मेंबर एकवटान आमी फुडें पंचायत चलयतले. सगळे 7 जाण दिसता तुमी म्हणटा 10,000 मेंबर. हय आतां आमी कितें पळय सगळ्यांक कितें कितें काम आहा. कोण जें आहा तें काम पयलीं फिक्स जाल्लें आहा पळय तें गेलें. पूण आमी कोण आहा ते लागीं सगळे जाण येयले हांगासर. तुमचेर विकास कामां दबाव बी येयलो ताका लागून ना पळय आमी फ्रिली काम करता. आमी कोणाचीच कामां हाडप दवरना आनी हेचेर जनतेचेर जाल्यार आमी कसलेंच काम दवरना. आतां पद्दत आमचें पळय TV आमची पळय आहा ते सरान भितर मशीन धाडून डिसिडिंग करून 4 दिसां भितर सगळें क्लियर केलें. बरी सेन तो बरें काम करता म्हणून तेंचे विचार बरे आनी ते आमी धरून घेवन आतां फुडें वयता. सरपंच हेच्या पयलीं बी तुमी एक आरोप करताले तुमच्या मंत्र्याचेरूय आरोप करताले कांय कामां केली ना बी आनी सडनली तुमी ती आतां गोडवे घालपाक लागले कितें कारण पळय हें पॉलिटिक्स कितें कोण कोणाचो पॉलिटिक्सान दुश्मन न्हू कोण कोणाचो फ्रेंड न्हू. कितें आतां म्हाका कांय उलास ना हांवें कांय एज्युकेशनाक केली. आतां पळय कितें आसता कितें ना कितें लोक उलयता म्हणून आनी आमचे मिडिया भाव कितें ते कॅप्चर करता ते सगळें व्हायरल जाता. पूण आमी उलयता हें जाता हें पूण ते आदले वर्षी सगळें विसरूनचे बरेपणान आतां क्लीन पंचायत चलोवया. जो आमकां बरो साथ मेळ्ळो त्या साथान सगळें आमी फुडें कितें आहा तें वतया. तुम्ही थिवी मतदारसंघाचे आमदार तसेच आज मंत्री आसात आणि जी थिवी पंचायत आसली ती सरळ तुमच्या हातीन आयली आयज तुमच्या हातीन येयलेली आसा ह्या क्षणान कितें सांगू शकता. सी आयज नो कॉन्फिडन्स घातलेलो आमच्या हातीन ना. हांव खंयच्योच पंचायती म्हाज्या हातीन घेयना. हांव जवळ जवळ 30-35-40 वर्सां ह्या फिल्डान आसा आनी पंचायती उडोवप अस्थिर करप तेंच्या हितून डे टू डे वेव्हारांत पडप हें आज पासून काम हांवें केन्ना केल्लें ना. केन्ना तसो मुद्दम प्रवृत्त करप हें काम हांवें केन्ना केलें ना. ज्या दिसा आपल्याच बरोबरच्या फ्रेंडांक खंय तरी दवरप आनी तेजो गैरफायदो घेवन खंय तरी आपणाक प्रसिद्धी जावं आपण आनी खंय तरी वयर स्थान लावपाचे प्रयत्न करपा खातीर चल्लेले. तेचे तितून आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे थोडे हे आसले मेंबर हेंचोय गैरसमज करून हेंच्योय एक थोड्या क्षणान एका 2-4 वरां भितर सांगिल्लें तांकां व्हरप नो कॉन्फिडन्स हें म्हाज्या सुद्दां कल्पनान नासलें. दिल्या उपरांत हांवूय एक्सेप्ट केलो आनी सुशेगाद रावलो. इतके फास्ट मुवमेंट हांव नको कलो आमच्या गोंयच्या इतिहासान. सोमारा नो कॉन्फिडन्स दिता आनी बिरेस्तारा सकाळीं सोमते भितर डेट फिक्स करता. प्रॅक्टिकली 8 दीस क्रॉस जाले की डेट फिक्स करता. हेज्या फाटसून कितकी घाई आसली हें पळयलें जाल्यार खंय तरी कोण चड अती घाईन वयतालो. तेन्ना जेन्ना सगळ्या मेंबरांक पटलें की बरोबर न्हू तेन्ना ते सगळे एक जाले. हांवें सांगलें फुडें वचात. आमच्या मेंबरांक सांगलें तुमी फाटसून रावा. अशें टॉपर करपाचें हालीं जाल्यार समज खंयची पंचायत आहा आनी आदल्या इतिहासान सुद्दां हांवें पंचायत केन्ना फोडूंक ना. हांव म्हाजो फोटो घालून घेवना. आतां हे तेंचे सहमती जे अंदाज येयलो जे गेले आनी जे वेव्हार तेंचे पंचायतीन घातले
त्या प्रमाणे ते बरोबर ना ती रायट मार्गान चलणारे तांकां सपोर्ट करप हें म्हाजें काम आनी त्या प्रमाणे हे पंचायत निवडून हाडपाक आसा तशी स्थिर दवरपाचें हे विचार करून आमी आमचो तांकां सपोर्ट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.